अंदूच्या युवा महोत्सवात म्हादयचो उदकाचो विशय तरणाट्यां मेरेन पावोवपाचो यत्न जातलो। 21वो गोवा युवा महोत्सव 12 आनी 13 डिसेंबराक पणजे जाता। महोत्सवात 50 पंगड वांटेकार जातले। दोनूय दीस मेळून 10,000 भुरगे युवा महोत्सवात वांटेकार जावपाची शक्यताय आसा म्हूण कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष चेतन आचार्य उलयलो। युवा महोत्सव 12 आनी 13 दयानंद बांदोडकर मार्ग म्हळ्यार ओल्ड फुटबॉल ग्राउंड ताचेर जातलो आनीक दर्या संगम कला अकादमी हाचेर जातलो। आमी ऑनलायन एंट्री मागयल्यो, तातूंत भितर 50 पंगड ऑलरेडी रजिस्टर जाल्यात। सादारण आमी एक्सपेक्ट करता दोनूय दीस मेळून एक 10,000 लागीं लोक युवा महोत्सवाक येतलो। आमी एक विशय मुद्दम थीम म्हणून घेतला, तो म्हळ्यार म्हादय। एक युवकां भितर तरणाट्यां भितर जनजागृती जावची, म्हादय विशय हें कितें तें कळचें। कर्नाटकांतल्यान कितलीशीच रिप्रेजेंटेशन आमच्या सीएमा कडेन मेळटा तांची बाजू हें करपा खातीर, पूण गोंयच्यान कांयच रिप्रेजेंटेशन जायना किंवा कांयच आवाज जायना। सो हो विशय कितें तो हें कळपा खातीर भुरग्यांक चड बरे तरेन समजुपा खातीर आमी म्हादय ही थीम ह्या युवा महोत्सवांत दवरल्या। शिरदोणा कपेला लागसार बांदिल्लो शेक नाका म्हणून गांवच्या लोकांनी पणजे पाट्यावयल्या पर्यटन भवनाचेर मोर्चो व्हेलो। रेंव कडेक काडून आनी रोड घालून शेक बांदला। पंचायतीक आनी लोकांक विश्वासांत घेनासतना शेक बांदला म्हणून लोक तिडकल्यात। आमच्या गांवांत शेक नाका म्हणून आमी येयलेले गांवचो होच मोर्चा घेवन आनी आतां हे दुसरे फावटीन आनी आमकां हेणे आमच्या डायरेक्टराच्या डेप्युटी डायरेक्टरान आमकां आश्वासन दिलेलें की हे शेक बंद जातलें म्हणून, पूण अजून पासून बंद जावना। आमी आयकलां तेणी लायसन्स दिलें म्हणून, तेणे ती रेंव काट केल्या, तेणी तो पॉयंट घातला, ते रेंव काट केल्या, ती रेंव तेणे काट करप न्हू। सेकंड पॉयंट हा स्टील पळय तेणे यूज केल्या, ते स्टील यूज करपाक जायना। शेकाक ते लाकडाचे पीस मारून तेजेर वयल्यान स्टेज घालपाची, पूण तेणे स्टील यूज केल्या। हे दोनूय पॉयंटाचेर पूण तेका लायसन्स तेणी कॅन्सील करपाक जालें। आनी दुसरो पॉयंट म्हणल्यार आमचो पळय पंचायत आहा न्हू, ते पंचायतीन कांयच तेणे विचार नासतना तेका लायसन्स दिलें, पूण ते बायपास केले आमच्या पंचायतीक, लोकांक बायपास केलो। आनी मागता गव्हर्मेंटा कडेन, आमचे दिलीप मिनिस्टरा कडेन, ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन, तो सीएमा कडेन, हे हितून मातसो तुमी तुमची नदर घालची आनी हें कितें पळय चलता हें तुमकां खबर नासतलें कितें चलता तें, हें करून तुमी बंद करचें म्हणून। चलयांक फुटबॉलांत उर्बा दिवपाचो यत्न म्हूण जीएफएन दवरिल्ली आंतर कॉलेज सर्त जीएफए सिलेक्शन टीम जिखली। फायनलींत तांणी नावेलीच्या रोझरी कॉलेजीक 8 गोलांनी मारले। मॅच धुळेर स्टेडियमार जाली। सर्त कॅनरा बँकेन पुरस्कृत केल्ली। इतल्यान खबराची त्रांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।